कोळंगुटे बागा वाठारांत दर्यादेगेर बाबरेश्वराची जात्रा मोठ्या भक्तिभावान आनी धर्मीक उमेदीन मनयली। ही जात्रा पुराय गोंयांत केळ्यांची जात्रा म्हणून फामाद आसा। देवळांत वयर खूब्ब केळ्यांचे घड उमकळ्यार येतात, ते ह्या जात्रेचें खाशेलेपण। भक्त आपल्यो अडचणी देवा मुखार मांडटात आनी देवान तांची प्रार्थना आयकून घेतली अशें मानून आंगवण पुराय करूंक बाबरेश्वराक केळीचो घड अर्पण करतात। उपरांत हो घड देवळांत वयर उमकळ्यार येतात। कांय दिसांनी ह्या घडांची पावणी करतात। हें देवूळ कळंगुटे दर्या देगेक सामकें लागीं आशिल्ल्यान संवसारभर केळी महोत्सव म्हणून ह्या जात्रेक वळखतात, अशें देवळाचे अध्यक्ष चंद्रकांत चोडणकारान सांगलें। आज आमी 59 वर्सां जाता आमच्या हे जात्रेक बाबरेश्वर देवस्थानात। त्या पिक्चराक हांव सगळ्या कोंगटकारांक आनी गोंयकारांक जात्रेची हार्दिक शुभेच्छा दिता। तशेंच कळंगूट बाबरेश्वर देवस्थान हें समुद्रा किनाऱ्याचेर आसा। तें एक जागृत देवस्थान म्हणून आख्या संवसाराक फामाद आहा आनी एक बनाना फेस्टिवल हो एक देव म्हणजे एक हाकेक पावणारो जो हांगा लोक खुबसो आपली हे करून सांगणे करूंक येतात, जावं केळीं घेवन येतात आनी बाबा आपूण संकटान पडला तर आपणाक पाव म्हणून तेजें आनी कसलें काम जालें की ना ते मागीर दुसरे येतात आनी व्हड बांदतात, तशी हेजी प्रथा। तशेंच हो हाकेक पावला म्हणटा तो जो आमच्या नुस्तेकार भाव आहात हांगासर दर्यांत नुस्तें मारतात, ते जसं ऑगस्टान जशें दर्यान वयच्या पयलीं हांगा देवाक सांगणे करतात आनी मागीर फुडें वयतात। अशें हांगासर सगळे लोक बाबरेश्वराची म्हणजे बरो हें पावणार हाकेक म्हणून आख्या गोंयांत भर न्हू महाराष्ट्रान कर्नाटकान सुद्दां लोक हे जात्रेक आवर्जून उपस्थित आसतात। हांगासर जे लोक थोडेर धाकटुली व्हडी घेवन आपले नुस्त्याचो वेवसाय करतात तेंकांय तो राखता सांबाळटा। सगळे कोंगटकारांक आनी बागा कांदोलीम बाकीचे जे लोक हिंगा येयला तेंकां सगल्यांक हांव आयज बरी खोशेचे दिसा हांव तेंकां हॅपी जात्रा उत्सव बाबरेश्वर जात्रा उत्सव म्हणून हांव तेंकां विश करता। आनी हे बरें काम जे बाबरेश्वराचें काम सुरवात आहा तेका सगल्या कोंगटकारांनी आनी बार्देसच्या खुबश्या लोकांनी गोंयच्या खुबश्या लोकांनी तेका हातभार लायिल्लो आहा। म्हाका दिसता फुडल्या वर्सा जे हिंगासर जात्रा उत्सव जातलो जो दीस जातलो त्या दिसा हे इनॉग्रेशन ह्या तेजे पयलीं ह्या इनॉग्रेशन ह्या आमचे टेम्पलाचेर जावचे 59 इयर्स जाल्ली आहा हे जात्रेक। ह्या वर्सा 59 इयर्स तेजी कंप्लीट जाता। म्हाका दिसता हो एकचाराचो मुवमेंट आमचे कितलेशेच हिंगासर आजूबाजू रावपी कॅथलीक लोक हिंदू लोक सगळे लोक हिंगासर आयज एकवटान हिंगा येता। म्हणजे दीस फेस्टिवल इज ऑफ एवरीवन, सगळ्यांचो फेस्टिवल हो, सगळ्या धर्माचो सगळ्या जातीचो हो फेस्टिवल आनी लोक सगळे मोठ्या प्रमाणान खूब हजारांनी लोक हिंगासर आयज आनी फुडले 5-6 दीस हिंगासर जेवन वयता, प्रसाद घेवपाक येता। सगळ्यांक आनी एकदां हांव हॅपी जात्रा उत्सव बाबरेश्वर देवान सगळ्यांचेर आशिर्वाद घालता। एकनाथ विठ्ठल नागवेकर हांगासरलो स्थानीक ज्येष्ठ देवाचो भक्त म्हणा तुम्ही, जे सुरवात पासून जे आयोजन जालें भाऊ साहेबाच्या टायमार त्या टायमार आयोजन जालें त्या टायमार पासून तो कार्य करतो। म्हाका दिसता फाटले 26 श्रृंखला आमची एकटो निखळत गेले, पूण देवाच्या सेवेक हांव अजून पर्यंत हयात आसा। जी म्हाजी आठवणी अजून सगळ्यो ताज्यो करून म्हाका उत्स्फूर्तपणे म्हाका तारुण्य म्हाका लाभता ह्या कार्यक्रम भाग घेता आसतना। ह्या प्रित्यर्थ आमच्या अध्यक्ष शानूबाबान तुमकां सगळें सांगला, थोडो इतिहास तुमच्या थोडक्यान सांगलो जावं इतिहास। ही 5 केळ्याच्या निमित्तान सुरू जाल्ली, 5 केळी आनी कोणी नारळ आनी अगरबत्ती आज हजारोच्या संख्येन घडाचेर पावल्ले आसा। हे राष्ट्रीय कार्यक्रम राष्ट्रीय जत्रोत्सव उरूंक ना, अंतरराष्ट्रीय जत्रोत्सव जाल्लो आसा आमचो आनी ही कीर्ती भारताच्या भायर सुद्दां सगळे पावल्ले आसात। काही भक्त थंयच्यान देणगी किंवा वर्गणी धाडटात आपलो कळ्याचो घड चोड्या म्हणून। आनी त्यानुसार जी आमची आतां जवळ जवळ 58 वर्सां सोंपली, 59व्या वर्सा 60व्या वर्सा आमी पदार्पण करता। ही दिव्य आमचे जे विजन जे आसले, दिव्यत्व आसले जे आमचे ते हांगासर आमकां मंदिर
कायमचे आनी बरे सुशोभीत आनी हांगासर ह्या दर्याक फावता तशें ह्या धडेक फावता तसलें मंदीर आमकां प्राप्त जावचें आनी म्हत्वाची गोश्ट तुमच्या निदर्शनाक हाडूंक सोदता तशें भक्ती क्षेत्र तशेंच तेच्या बाजूक आमची मुक्तीधाम आसा आनी दर्याच्या जागी आमकां तीर्थक्षेत्र आमकां म्हणून लाभलेलें आसा वो त्रिवेणी संगम आसणारें म्हाका दिसता गोंयचें एकमेव म्हाका तें स्थान आसतलें तें म्हणजे श्री देव बाबरेश्वर देवस्थान.